friends, welcome back to my channel Fenari's family in UK. सोच मात्र तुमगे घरां सगळी बरी आहाय म्हण हांव बीन बरें आहा. आनी हेचोय वॉल्ट त्या दिसा हांवें सांगलो न्हू तुमकां चिकन कढाई तुमकां हांव शेअर करता म्हणून. तें चिकनाचो तो क्लीन करता, कट करता आनी तो चिकन कढाई कोत्ता दोना ऑफिस तो गायना मागीर एजो ना चिकन स्टॉक करून दवरता तो जेन्ना आमी सूप कोत्ता दोना हो चिकना स्टॉक यूज कोत्ताय. सो तेणें ताचें चिकन कट करून मीठ लायन दवरला आनी ते पीस अशे मोठे दवरला कित्याक चड बारीक केला ते जाता न्हू ताका लागून तेणें ते मोठे दवरला हेचो. सो हेचो वॉल्टान हिंगा 4 टोमाट घेयलाय आनी तेणें तो बी सेपरेट केला कित्याक आमी कितूंकूय बीन टोमाटा बी यूज कोन्नाय. सो ताका लागून तेणें ते काडलाय आनी कांय जातरी तो हाचो त्या बियांचो रोस काडटा. सो हेचो तेणें कायल दवरला स्लो फ्लेमीचेर आनी हेचो तितून तेणें चिकन घायला. चिकन घालतरी तेणें हेचो तितून आलं लसणा पेस्ट घायला 2 स्पून आनी हेचो तेणें ती 4 टोमाट कट करून दवरलेली ती घायलाय तेणें आनी तो रोस टोमाटाचो. सो हिंग तेणें 2 कांदे घेयलाय आनी तेच पेस्ट केलें तेणें ग्राइंड करून आनी तो तेणें तितून घायला. आतां तितून 1/2 टीस्पून हळदी पिठी घालता आनी 1/2 टीस्पून तेणें चिली पावडर घायला. चड घायला कित्याक ते बाब बीन ती खायनाय न्हू ताका लागून. आनी हाचो तेणें तो पेस्ट केलो न्हू कांद्याचो सो तेणें ते तितून ते मातशें उदकान हें केलां उदक घायला आनी आतां मिक्स करता चोय आनी स्लो मिडियम फ्लेमीचेर दवरना. सो हे बरें करून मिक्स करपाचें सारकें मिक्स आनी तेणें तितून थोडेंशें आनी उदक घायला आनी बरें करून मागीर परतून मिक्स करपा तें मिक्स करून जालें म्हणटरी कवर करपाचें बंद करून जालें म्हणटरी 10 मिनटां शिजोवपाचें. असं 10 मिनटां हरकत येयलो आनी हेचो आनीकूय उदक सुटलें आनी आतां तें टोमाटी बरी हें जालाय न्हू शिजलाय न्हू तेंची तेंगे ती स्कीन काडटा वचयता कित्याक तितून ती डिजॉल्व जायनाय न्हू आनी तेजी ग्रेवी जाता न्हू ती ताका लागून ती स्कीन काडटा तो. हिंग तो 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पावडर घालता चोय. हांवें वॉल्टरा सांगलें तूंच सांग रे म्हूण तो म्हणपाक आपणागे सांगप बरें जायना म्हूण हांवें सांगलें तुमकां. हिंग तेणें 1/2 टीस्पून जिरा पावडर घायला आनी तेणें तितून 2 टेबलस्पून घी घायला कित्याक तितून आमी तेल घालून नासलें आनी घी घायल्यार टेस्ट बरो येता म्हूण तितून घी घायला. तें सगळें घायलें म्हणटरी बरें करून मिक्स करपाचें आनी 5 मिनटां मिडियम फ्लेमीचेर शिजोवन दवरपाचें. आतां ताका बरो हरकत येयला आनी आतां तो गॅस स्लो करता आनी तितून तो हेचो 5 टेबलस्पून तेणें कड हें करून दवरलें स्टर करून दवरलेलें तो तितून घालता. कड घालून जालें म्हणटरी बरी दाट जाता तेची कोडी आनी टेस्ट मातशें डिफरंटूय जाता खावपाक बरी लागता. आनी मागीर मातशें चाळ मारपाचो चाळ मारून जालें म्हणटरी 3 मिनटां मातशें शिजोवपाचें. आतां तेणें तितून 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स घायलाय आनी 1/2 टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर घायला. सो हिंग तेणें 2 चिली कट करून घायलाय. तुम कितली ती खाताय त्या प्रमाणे तुम चिली घेवपा जाताय. तेणें फकत हिंग 2 घायलाय कित्याक आमी तीख चड खायनाय म्हूण. आतां बरो करून अशें करून मिक्स करून घेता सगळें आनी चिली फ्लेक्स घाल म्हणटरी एक डिफरंट कलर येता मातशें रेडीश असो ताका लागून ते चिली फ्लेक्स घालताय. आनी हेचो हिंग चिकन मोटें कित्याक जाता तें ना जाल्यार चड शिजयलें म्हणटरी मागीर सगळें हें जाता न्हू ताका लागून तें मातशें मोटें कातरपा पडटा. तितून थोडें मीठ उणें आहलेलें तुमगे टेस्टा प्रमाणे घालपाक जाता आनी तें बारीक कोथमीर कातून दवरलेली तो वयल्यान गार्निशींग करता आनी जिंजर कातून दवरलो तेणें हेचो वयल्यान गार्निशींग करता आनी हय तेगे चिकन कढाई रेडी. आमी आतां जेवपा वयताय. हांवें थिंग शॉपाचेरसून नान हाडले प्लेन नान ब्रेड म्हणून हाय असो. सो आमचेन मेळटाय तुमकां. आतां आमचेन जालें आनी तेगे चिकन कढाई बरी जाल्ली. सो ह्या दिसा तेणें ग्रेवी मातशें
पातळ अशी दवरली लास्ट टायम केले तेन्ना मातशी दाट दवरली दाट दवरता कितें जाण तूं चिकन तेशें उत्ता मागीर तें मागीर म्हाका खावपाक पडटा आनी हेचो त्या जेनच हेचो खेळटाय फुटबॉलांनी आनी तो कुकुसी खूंय गेलो हय रे ते हेचय हेचय आनी तो वचय वचय हाय हाय say first hi ball yeah this ball you need आणि होय तुमच्यान जात जाल्यार तुमी मातशी दाटूय बीन दवरपाक जाता आनी तुमकां चिकन कढाई केलो ती तुमकां तो लायक जात जाल्यार म्हाका कमेंट कराय आनी सांगाय आनी शेअरूय कराय आनी तुमी बीन केन्ना अशें कोन्न केल बीन जाल्यार म्हाकाय बीन शेअर कराय सो तुमकां तो मगे व्हिडिओ लायक जात जाल्यार शेअर कराय सब्सक्राइब कराय हिट द बेल आयकन एंड कमेंट बिलो कराय बाय